मुरगांवा बोगद्यार मसनभुये लागसरच्या रस्त्यार कुशिकची दोंगराची पालचाण कोसळपाची घडणूक घडली। सुदैवान ह्या वेळार रस्त्याचेर कोणूच नाशिल्ल्यान जिवितहानी टाळली। मात पालसाण कोसळिल्ल्यान येरादारी दुसरे वाटेन घोडयला अशें येरादारी पुलीस निरीक्षक शैलेश नार्वेकर हांणी सांगले। रस्त्यार कोसळिल्ल्यान पालसाणीचे फातर आनी माती काडपाचें काम सुरू आसा अशें तांणी सांगले। एज ऑफ नाव ते सध्या रोड क्लियर करपाक स्टार्ट केला तेंच्यांनी, सो ताका लागून NCP वारा कडल्यान आमी एक लेनीर डायवर्ट केल्ले आसा हेवी व्हेकल्स आनी मागीर ताचें डिसिजन कितें जातलें तें पळोवन मागीर सगळ्यांनी रिपीटल्यान धाडटले। एज ऑफ नाव एक लेनीचेर घातिल्लें आसा डायवर्शन केलें। सो केन्ना समोर तुमकां इन्फॉर्मेशन आयलें लँडस्लायडीचें? तें मॉर्निंग अरावंड 10:30 अशें। ओके, आता तुमचे इमिजिएटली बॅरिकेड्स बी घाले तुमी? इवन हार्बर पुलीस स्टेशन मार्मुगांव पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ PSI ऑफिसर सगळे हांगा आशिल्ले ऑलरेडी। तांच्यांनी पयलीं डायवर्शन केलें आनी आमी आतां इवन सगळें डायवर्शन करून दोंगराची पालसाण कोसळपाची म्हायती मेळटकीच थळावो आमदार संकल्प आमोणकार हांणी घडणूक सुवातेर वचून पळोवणी केली। उपरांत सोमारा भौशीक बांदकाम खात्या सयत संबंधीत अधिकाऱ्या वांगडा घडणूक सुवातेर वचून पळोवणी करतले आनी परतून अशी घडणूक घडची न्हय ताका लागून कायमस्वरुपी तोडगो काडटले। तशेंच रस्तो रातचो 12 ते सकाळी 6 मेरेन बंद दवरितले अशें आमदार आमोणकर हांणी ह्या वेळार सांगले। 1.5 महिन्या पयलीं हो धाकटोसो लँडस्लायड जाल्लो ह्याच स्पॉटाचेर। हो न्यू रस्तो बांदलेले तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, हो आमच्या सायडीचो दोंगर आसलेलो आनी आयज ह्या दोंगराच्या वयल्या वाटेन आमची क्रिमिटोरियम आसा हिंदू लोकांची, तशीच आमची कॅथलीक भावांची आनी मुस्लीम भावाची तिनी क्रिमिटोरियम वयर आसा। आयज जे आतां आयच्या दिसा तो आमचो लँडस्लायड जालो वेरी मेजर। देवाचो येदो व्हडलो आशिर्वाद आमचो दामबाबाचो, आमचो खापरेश्वराचो, लक्ष्मी नारायण गणपतीचें जें देवूळ आसा, बोगदेश्वर जो हांगा आसा, ताज्या लागून आतां कोणाक कांय जावना। ही वाट म्हणटा ती बिजी वाट, आमची सगळी हेवी व्हेकल्स आसा ती हांगासून वयता, तशें लोक आख्खे सड्या वयले लोक हे वाटेनसून वयता। बट जेन्ना हे लँडस्लायड जाले देवाच्या आशिर्वादान कोणाक कांय जावना। हो लँडस्लायड जावन एक मेजर लँडस्लायड जाला, तरी वचून डेंजर आसा। एक आमी पळयता जेयसपण तो क्रॅक पडलेलो आसा, केन्नाय तो वयलो पार्ट परत कोसोंक शकता। सो सगळ्यां कडेन आमी आतां सगळे ऑथॉरिटीज आसा, हांगा पुलीस आसा, आमचे गेमन इंडियाचे येयलेले, हायवे ऑथॉरिटीज येयलेले, सगळे DYSP सगळे जाण येयलेले, तलाटी मामलेदार, आनी सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट केलेले आसा की ही जी वाट आसा ती सद्या बंद कर म्हणून आमची, कित्याक केन्ना एक वचत आनी कोणाच्या जिवाक त्रास जावचो न्हू म्हणून ती सद्या बंद दवर म्हणून सांगला। फक्त ही एक सायड ओपन दवर म्हणल्यार फक्त हेवी व्हेकल्स आसा, बट रातची ही बंद दवरपाक लायला। रातची 12 ते सकाळचे 6 पर्यंत बंद दवरची म्हणून फुली रातचे कोणाक खबर पडना हांगा पार्क केले आनी लँडस्लायड जालेले त्रासूय जावंक शकता। सो ती रिस्क घेवं नाका म्हणून हांवें ते बंद दवरपाक लायलेले आसा। ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लेले आसा, हांव मागता परत मंडे हेजो थरड इन्स्पेक्शन जातलो आनी बेगीनच्या बेगीन हो रिटर्निंग हॉल घातल्या शिवाय हेजो उपाय ना। सो हेका रिटर्निंग हॉल जावं, येदो व्हडलो बरो हायवे केला, बट ही सगळी आमी पळयता पळय दोंगर खडपाव केन्नाय लँडस्लायड जावंक शकता। सो हेज्या लागून मंडे सगळे ऑथॉरिटीजांक घेवन परत हांव बसतलो आनी ऑन प्रायोरिटी ते मागीर PWD मिनिस्टर जो आमचो मुखेलमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत ताका रिक्वेस्ट करून हायवे ऑथॉरिटीजाक रिक्वेस्ट करून सगळ्यांक हांव वांगडा घेवन बेगीनच्या बेगीन रिटर्निंग हॉल काडूंक जाय। जे पर्यंत आमी रिटर्निंग हॉल काडना ते पर्यंत म्हाका हो सदांच भंय आसतलो की बाबा हे केन्नाय हेजो लँडस्लायड जावंक शकता म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।